सर आयज तुमचो सगळ्या ऑल गोवा लायब्ररीयन जे आसा तांचे वांगडा वर्कशॉप आशिल्लो. कितें म्हणून वर्कशॉप आसा आनी कसलो वर्कशॉप घेतलेलो आयज? कृष्णदास शर्मा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी यांच्यांनी म्हणजे आमीच कलकत्ता हांगासर राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाउंडेशन आसा तांच्या सौजन्यान हे 3 दिसाचे वर्कशॉप आयोजीत केल्ले आसा. बेजिकली फॉर द लायब्ररियन्स सगळे हायर सेकंडरी स्कूल पूर्ण गोव्यातले पेडणे पासून काणकोण पर्यंत वाळपय पासून फोंडा पर्यंत सगळ्यांक आपयल्यात आनी सादारण 150 अपेक्षित असले पण 250 लायब्ररीयन आज येयल्ले आसात. आनी ह्या 3 दिसाच्या वर्कशॉपान लायब्ररीचे जे इनोवेटीव प्रॅक्टिसीस आसात, लायब्ररीच्या फिल्डान जे आधुनीक जे कितें पद्दती आसात लोकांक बऱ्यांतले बरें इन्फॉर्मेशन बेगिनान बेगीन दिवपा खातीर जे कितें आमी करूं शकतले सगळे अत्याधुनीक सुविधांचो उपयोग करून ताचे बद्दल म्हायती दिली वयतली. 3 दिसान एक्सपर्ट जे आसात ते कलकत्ताच्यान येयल्ले आसात, महाराष्ट्रांतल्यान येयल्ले आसात आनी बाकीच्या भागांतल्यान येयल्ले आसात. ते तांकां इन्फॉर्मेशन दितले, गायड करतले. अपेक्षीत आसा की गोव्यान जे आमचे भुरगे आसात पूर्ण भारता प्रमाणे किंवा जगा प्रमाणे ते आज मोबायलच्या आहारी वयताना दिसतात. आमकां कितेंय जाय जाल्यार इमिजिएटली मोबायलाचेर सोदपाचो प्रयत्न करतात. तांकां खरी प्रत्यक्ष म्हायती पुस्तकाच्या आदाराचेर कशी दितले, कारण पुस्तकाचेर जे आसता ताका रिस्पॉन्सिबल ऑथर आसता, वेरेज इंटरनेटाचेर जे मेळटा ताका बरेच वेळा रिस्पॉन्सिबल कोण नासता. सो रॉंग इन्फॉर्मेशन मेळपाची शक्यता आसता. भुरग्यांक चुकीच्या इन्फॉर्मेशनाच्या आदाराचेर आपलें ज्ञान ते वाडोवपाचो प्रयत्न करतात. थंयसून तांकां सावध करून प्रत्यक्ष पुस्तक प्रिंटेड मटेरियल यांच्या माध्यमांतून त्यांचे ज्ञान कशें वाडोवचें हाचे खातीर हो प्रयत्न आसा. आनी तेतून सगळ्यान मोठो रोल जो आसा तो ग्रंथपालांचो आसता. ग्रंथपालांनी तेंचें लक्षांत हाडून दिवं जाय लायब्ररियनांनी की खंयचें रायट इन्फॉर्मेशन, खंयचें रॉंग इन्फॉर्मेशन. तांच्यांनी जर योग्य वेळाचेर योग्य ते मार्गदर्शन केलें, योग्य वेळाचेर योग्य ते इन्फॉर्मेशन आपल्या वाचका पर्यंत दिलें, भुरग्यां पर्यंत दिलें जाल्यार नॅचरली हे भुरगे ग्रंथालयान येवन त्याचो ग्रंथालयांतल्या सगळ्या पुस्तकांचो बऱ्यापैकी उपयोग करूं शकतले. आनी खऱ्या अर्थान वाचन चळवळ गोंयान उबी करपा खातीर नवीन जी पिढी भुरगे जे आज वाचना पासून पयस वयल्यात चल्ल्यात तांकां परत एकदां वाचना कडेन हाडपा खातीर ही जे यश आमकां मेळूं शकता ह्या वर्कशॉपाच्या माध्यमांतून. म्हणून हो एक प्रयत्न आसा की सगळ्या ग्रंथपालांक परत एकदां ते खूब शिकलेले आसात सुरवातीक, पण ताच्या उपरांत इन सर्वीस ट्रेनिंग अत्यावश्यक आसता. कारण इन सर्वीस ट्रेनिंग मेळ्ळी जाल्यार लेटेस्ट अपडेटेड जी नॉलेज आसा ती तांचे पर्यंत पावूं शकता आनी तांचे पासून भुरग्यां पर्यंत पावूं शकता. म्हणून हो एक प्रयत्न कृष्णदास शर्मा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन केल्लो आसा, जाचे खातीर स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळलो आसा आनी ताचो नक्कीच आमकां आमच्या गोंयान वाचन चळवळ वाडोवपाक उपयोग जातलो अशी खात्री आसा.